सुरवातेक आमी गीत घेवया A6 पेज नंबर 3 देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तोगी आमी सगळीं एक. देवा उदोर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोगी देवा उदोर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोगी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणू, आयज आमी सद्या काल्याच्या 7व्या आयतारान भितर सरता आनी आयज आमकां आयचो सेवा धर्म आपयता की देवाची तो सांगता की देवाचें राज मनीस कुळाक परगटना जेजू क्रिस्तान सगळें जायते जाण ताचेर आड आसलेले आनी ताणें तांकां दया दाखोवन ताणें तांकां भोगसण्याचें काळीज दाखोवन तांकां भोगशिलें आनी हेंच आयज जेजूचे दयाळाय आनी ताचें भोगसण्याचें जिवीत नियाळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. हेंच मनान धरून आयचो विशय जावन आसा वचात भोगसण्याचे आनी दयाळायेचे दूत जायात. मोगाच्या भावान भयणू, आमकां वायट करतल्यांक भोगसणां दिवंक तें सोंपें न्हय, तें जायतें कठीण आनी आयज हो सेवा धरून भोगसण्याचें दूत जावंक आपयता तेन्ना आमी देवाचीच कृपा मागूंक गरजेची. देवाच्या उतराचे स्फुर्तेन आनी आमी भोगसण्याचे दूत जावंक हे मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आमी थोडोच वेळ उगीच रावया आनी आमच्या पातकांची दूख धरुया. जायते फावटी आमी देव सृश्टींतलीं पयस गेल्यांत ताच्या उतराक मान दिवंक ना. ताका आमी नाकारला. आमी पातकांत जियेल्यांत आमी थोडोच वेळ उगीच रावया आनी ह्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं भोगसणें मागुया. आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी विचारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मारे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वपदिदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशेंच कोन्यांनी तुका मानता तेच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सावलू उठलो आनी इस्रायेलाच्या 3,000 विचून काडलेले मनीस घेवन झिफाच्या अरण्यान देंवलो. दाविदाक सोदून काडूंक झिफाच्या अरण्यान तो गेलो. रातच्या कालोखान दावीद आनी आपसाय फोर्चेक मेलूंक गेले. आपले तकलीशी दोनीर आपलो बालो तोपून दवरून सावलू फौजे मोलार एका तोंबून न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सोमभोंवती आबनेरा बरोबर फौजे आड पडलोली. तेन्ना अबिसायान दाविदाक म्हटलें, तुज्या दुस्मानांक आयज देवान तुज्या हातान घाला. तर बाल्याच्या एकाच दोक्यान ताका हांव आतां दोतोरेक तोपतां. एकूच दोक्को पुरो, 2 दोक्याची गरज ना. पूण दाविदान अबिसाक सांगलें, ताका मारिनाका, कारण सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर कोणें जोर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरो येत. आनी दाविदान सावलीचे तकले कोडेचो बावलो आनी उदकाचो गडगोळ घेतलो आनी ते आपले गेले. कोणेंच पळोवंक ना, कोणेंच नोकलोंक ना, न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना. तर ते सगळे न्हिदलोले, कित्याक सर्वेस्परान धाडलोली न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वेट्यान वचून वयर दोंगराचेर तेंगशे पयस रावलो. तांचे मदें वाटेची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान सावलूक म्हणलें, राजाचो बालो हो पोले आसा. कोणाक एका तरणाट्याक हांगा येवन दी आनी तो व्हरून दी. जोण एकल्याच्या प्रमाणीकपणा आनी विस्वासपणा प्रमाणे सर्वेस्पर मजुरी दिता. आज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचे उतरे. देवाचे वडोकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. तोच सगळेच तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालेचो मुकुट घालता. म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माई मोगाचो ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचें कालीज काकुतीचो तेवो, ताचो क्रोध सोडून उठता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचो फावो तें फारीकपण मागिना. म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. उदेंती आनी ओस्मंतीत जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितले पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतेल्यांची दया दत्ता. म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांदो, शेस्त्रांक अशें बरयलेलें आसा,
पयल्या मनशाक आदावान देवान जिवो मनीस केलो, निमाण्या आदावान जिवीत दिवन आत्मो केलो. आत्म्यान तें पयले दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या स्वयंबा पोरमोणे ते उपरांत आत्मीक तें पयले मनीस जमनीर तान घडलोलो तोच मातयेचो. दुसरो मनीस संवसाराचो जसो तो पयलो मातयेचो तशेंच मातयेचे तें ताचे सारकें, आनीक जसो हो दुसरो सोर्गींचो तशेंच सोर्गींच्या ती हाचे सारकी. म्हणटोच अशें आमी मातयेची मनशाचे रुपकाराची जाल्यांव, तशेंच आमी सोर्गींच्या मनशाच्या रुपाची जातोलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. स्वामी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जोडटात तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तांकां वायट करतात तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगोस्तर काडून घेत ताका जुबोय व्हरूंक आडायनाका. तुजे लागीं मागीर ताका दी, आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. पातकी पर्यान तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितेंय उणें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्याक मनान पातक्यांक उश्णें दियात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराचीं भुरगीं तुमी जातल्यांत. तर अनुपकर्यां आनी वायटव्यां सोरी तो कोणवालो. तुमचो बाप दयाळ तशींच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीट करिनाकात,
आनी तुमची देव नीट करची ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक भोगशात आनी तुमकांय देव भोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार मापान तुमी दुसऱ्यांक दियात, त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, आयची वचपां आमकां देवाच्या भोगसण्याचेर आनी दोळ्याचेर आमकां उगडास करता. आयचें पयलें वचत आमी पळयत जाल्यार आमी आयकलां थोडो भोव आमी ताची म्हायती मेळटा जाल्यार न्हू आयच्या वचपाचो बॅकग्रावंड म्हणल्यार पयले वचपाचो सावलू आनी दावीद हे दोनूय देवान वेंचून काडलेले इस्रायलाचे राजा. आनी सावलू जावन आसा पयलो राजा. जेन्ना देवान सावलूक अधिकार दिल्लो, सगळी पदवी दिल्ली, सावलून ती देवाचें सगळें मानलें. पूण वेळ येता न्हू दीस चलता ताची ही वडविकाय चड वाडली आनी ताकाच लागून देव आनीक एक मनशाक तरणाट्याक तो इस्रायलाचो राजा म्हूण मानून घेवंक तो वेंचून काडटा, तो म्हणल्यार दाविदाक. आनी तेंच पळोवन न्हू सावलू दाविदाचेर ताका राग येता आनी तो ताका मारूंक सोदता. आनी जेन्ना दाविदान तांकां वाटायल्लें तेन्ना लोक दाविदाक घेवन येवन अशें म्हूण ताका वाखाणटाले की दाविदान सावलून 1000 लोकांक मारले जाल्यार दाविदान 10,000 लोकांक अशें म्हणून ताका ते वाखाण दिताले. आनी हें आयकून सावलू बेजार जाता आनी तो दाविदाचो ताका इतलो राग येता की तो ताका मारूंकूच सोदता. आनी आयच्या पयले वचून आमी जेन्ना वाचता तेन्ना सावलू आपली आख्खीच फौज घेवन दाविदाक मारूंक भायर सरलेलो आसा. आनी आयज दाविदाक एक संदी मेळटा की सावलू जेन्ना विसव घेता आसतना ताका मारूंक. पूण आयज दावीद आमकां दाखयता की देवान मागलेलो, तो जाणा सावलूय देवान मागलेलो, ताचेर आपणें कशे तरेन हात उबारतलो म्हूण तो विचारता. आनी तो ताचो जीव काडिना, पूण तो ताचे आंगोस्ताचो इतलो कुडको काडून दाखयता. आनी हेंच दाखोवंक सोदता की तो भोगसण्याचें काळीज भोगसण्याच्या काळजाचो मनीस म्हूण दाखोवंक सोदता. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमकांय जेजू भोगसण्याची मनशां जावंक आपयता. जेजूनय आपल्या जिवितांत अशेंच केलें. आयचे शिवतवान पळयत जाल्यार जेजू आमकां जायतें सांगता आमी कितें करूंक जाय, कितें ना करूंक जाय. आमच्या दुस्मानाक जी आमकां नाकारतात तांकां आमी कशें भोगसूंक जाय तें आमकां सांगता. आनी आमी हें पाळूंक गरजेचें. हांव हांगा रावन म्हणटा आसतलो, पूण जायते फावटी आमी चिंता आसतली आमी कशें म्हूण आमच्या भावाक भयणीक जी आमकां त्रास करतात तांकां आमी भोगसतलीं काय, हें आमी आमच्या मनांत येता आसतलें घोडये. कित्याक कोणाच्यान म्हणून कितें करूंक भोगसूंक तें सोंपें न्हय. ओके, एक भावान भयणीन म्हाका इतलें वायट केलेलें आसा, ताका पळयत जाल्यारूच म्हाका इतलो राग येता, तिका पळयत जाल्यारूच म्हाका म्हजेर भितरलें सगळें रगत शिजता अशें आमकां दिसता. हांव ताका कसो भोगशितलो हें आमच्या मनांत येता घडये आसतलें. आनी आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. जेजू म्हणटा आमी भोगसण्याची मनशां जावंक गरजेचीं. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें आमी आमच्या भावा भयणी मदें कसले असले परिस्थिती येतात, कितें वायट जाता आमच्या दोगांचे मदें, म्हज्या भावा मदें भयणी मदें कितें वायट जाता आनी आमच्या मदें तो संबंद मोडटा, तेन्ना तो संबंदूच मोडना पूण आमच्या जिवितांत आमचें कितें तरी मोडटा, आमचें काळजांत कितें मोडटा आनी तें घडोवंक न्हू बरेंच अवघड लागता. कोणें तुज्या भावान वायट केलें जाल्यार न्हू तें
संबंध मोडून आमचे तो संबंध परतून घडोवंक न्हू जायतें अवघड लागता. तर आमी एक कितें करूंक गरजेचें. ताकाच लागून आयज जेजू हो आयचो सेवाधर्म जेन्ना आमकां आपयता भोगसणाचे आनी दोयाळाचे दूद जावंक, तेन्ना आमी जेजूच्या उतरांचेर नदर मारूंक गरजेची. आमी जाणा आमचे भाव भयणीन आमकां जायते त्रास केल्ले आसात. आमचे भाव भयणीन आमकां जायते पिडापीड दिल्ले आसा. आमचे मदीं जायतो संबंद मोडलेलो आसा आनी एक व्हडलें गॅप कशें येयलेलें आसा. तरी आसतना आयज जेजू म्हणटा आमकां भोगसणाचे मनीस जावंक आपयता. म्हाज्या भयण आमी तर भोगशिनात न्हू जाल्यार आमच्या जिवितान आमचें जिवीत कोडू जाता. आमचें जिवीत जायतें वायटूच उप्रासता आनी आमी तेच भाशेन वायट जायत वतात. आमी तरी भोगशिनात जाल्यार आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांकूय भोगसूंक पावनात. आमच्या ह्या भावाक वा भयणीक लागून आमी दुसऱ्यांकूय भोगसूंक पावना आनी आमचें जिवीत आमी कोडू करीत वता. ताकाच लागून आज जेजू म्हणटा आमी जाता ते भाशेन देवाच्याच आदारान मुखार वचूंक गरजेचें. तर मोगाच्या भावान भयणो ही वचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी कशे तरेन दोयाळाची भोगसणाची मनशां जावंक आयज जेजू आपयता तें आमी पळोवया. आयज पयले सुवातेर आमकां म्हणटा देव दुस्मानाचो मोग करात आनी दुस्मानाचो मोग करप इतलें सोंपें न्हय. आमी करतले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो पयले सुवातेर जेजू म्हणटा आमी ताचीच देवाचीच आदार घेवंक गरजेचो. कित्याक देवाच लागीं जाता हें सगळेंच घडोवंक. हें जो संबंद जो आमी मोडलो आसा तो देवाच्यानच घडोवंक जाता. ताकाच लागून पयले सुवातेर आमी देवाक मदें हाडूंक गरजेचो. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान म्हणून जेजूच्या नांवान आमी त्या मनशाक भोगसूंक गरजेचीं. जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान भोगशितात मोगाच्या भावान भयणो तेन्ना आमच्या जिवितांत ती बदलणी येता. आमकांय भोगसूंक लागतात आनी आमी आमच्या भावा भयणाकूय जेणे आमकां वायट केलां तांकांय भोगसूंक लागतात. तेन्ना ताकाच लागून पयले सुवातेर मोगाच्या भावान भयणो आमी जेन्ना भोगसणाचें पावल मारतात तेन्ना आमी डायरेक्ट घोडये त्या मनशाक वचून म्हणूंक जायना घोडये आसतलें. पूण आमी देवा लागीं घोटाय घेवन मागण्यांत वेट सारूंक गरजेचो. मागण्यांत जेजू मुखार आमी त्या मनशाक त्या भावाक वो भयणीक आमी हाडूंक गरजेचें आनी जेजू मुखार आमी त्या जेजूच्याच नांवान जेजूच्या नांवान तुका भोगशिता त्या मनशाचें नांव घेवन आमी ताका भोगसूंक गरजेचें. आनी हाचे आमकां परिणाम कसो कळटलो जेन्ना आमच्या काळजांत आमकां थोडी बरी खुशालकाय मेळटली. आमच्या जिवितांत आमकां कितें सूख मेळटलें न्हू आमच्या काळजांत एक सूख कशें आमी अणभवतले तेन्नाच आमकां ती आमकां ह्या भोगसणाचो परिणाम आमकां दिसून येतलो. मोगाच्या भावान भयणो तिसरें म्हणल्यार आमी जाता ते भाशेन जेन्ना आमी हें केले उपरांत जाता ते भाशेन दोयाळ दाखोवंक गरजेची. आमच्या भावाक भयणाक जाणें आमकां वायट केलां तांकां आमी दोयाळ दाखोवंक गरजेचें. म्हणजे कितें कसलेय वायटांत सांपडलेलीं आसा जाल्यार तांकां आदाराक पावोवंक घोडये हांव डायरेक्ट वचोंक पावना जायत म्हज्यान तरी आसतना ताका पळोवंक जायना तरी पूण म्हाका वायट दिसता म्हजो भाव जाणें म्हाका वायट केलां तो आतां कसल्या परिस्थितीन सांपडलेलो आसा ताका हांव आदाराक पावतलो. घोडये दुसऱ्या मनशाच्या आदारान ताच्या आदाराक पावोवंक ताका कसलेंच दुडवाची कसलीच गरज आसल्यार तांकां पावोवंक अशें म्हजो दुस्मान जो बरो ना ताका वचून बॅट करून हे भाशेन आमी तांकां दोयाळ दाखोवन आमी करूंक गरजेचें. हांव म्हणिना जेन्ना आमी वता तेन्ना आमकां बरें रिएक्शन मेळटलें अशें म्हणून पूण आमी जाता ते भाशेन देवान आमकां कितें फरमायलां तें आमी करूंक आमी पावोवंक गरजेचें. आमी आमच्या वाटेन कितें बरें तें करूंक आमी गरजेचें. तर मोगाच्या भावान भयणो ह्याची वचपाक आमकां एक बरी देख दितात. ही देख म्हणल्यार भोगसणाची मनशां जावंक ही देख म्हणल्यार दोयाळाची मनशां जावंक आनी तेंच आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितांत आमकां करून दाखयलां. ताच्या जिवितांत आमकां तो देवाचें राज पुरगोडटा आसतना सगळे ताचेर आड आसलेले. हे फारिझेव हे धर्मशास्त्री ताचेर आड आसलेले कित्याक तांचें कायदो पाळप म्हणल्यार व्हडलें. पूण जेजू हे कायदो मोडूंक म्हणून पूण कायदो सारको कितें तें सांगूंक तो आयल्लो आनी तो सांगतालो देखून ते ताचेर जळटाले. पूण तरी आसतना मोगाच्या भावान भयणो खुर्सार रावन जेजून सगळ्यांत भोगशिले आनी तेंच करूंक आयज आमकां जेजू आपयता.
तर ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी आयज घडये आमी मागण्यांत बसता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमकां भोगसणाची आनी दोळ्याची मनशां जावंक एक घोटाय आनी आमकां एक घोटाय दी म्हणून आनी आमच्या जिवितांत मुखार वचूंक तेंच आमी देवाच्या लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या बोवाताची उच्चारणी करुया. सोत माता देवाक सोरपदीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सभावलो आंकवार मारयेन जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार चोडलो तो मेलो आनी ताका आनी किपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार चडलो सोरपदीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत माता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एककार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. दर एका दोयाळ करण्याची देव आमकां मजुरी फावो करता. आपल्या दोयाळपणान देव आमकां दिता. असलेच भावातान आनी विस्वासान बरोवन कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. दुसऱ्यांक बक्षात. ही जेजूची याज्ञा आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या काळजान कोचूंक संवसारांतल्या अनुभव करून संतानाच्या संस्कारा उद्देशी आपले पोरजेक देवाचे भोगसणें चाकूंक दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन भर म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. दुसऱ्यांक उश्णें दियात. ही जेजूची शिकवण आपलोच फायदो पळयना हें सोत आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वळखून घेवंक निस्वार्थी मनान लोकांची सेवेक आनी समाजाचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां जाणवाय आनी बोल देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. व्हडली मजुरी मेळटली. हे बासावणेचेर लक्ष घालून पिडेन दुखान आनीक त्रासांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक आमचे लागीं घडटा तो आदार सहकार दिवन आनीक हे तरेन देवाची मजुरी ह्या संवसारांतूच आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यांत. ह्या उतरान नियाळटना खऱ्यांनीच आमी दोयाल आनी मोगाल देवाची भुरगीं कशीं आमचेर वायट आदोतल्यांक आमी भोगसणें दिवंक आनी वायट करतल्यांक मनशांक आमचे बरें वागणुकेक उद्देशी जिवंक घेवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. थोडोच वेळ उगीच रावन आमच्या कडच्यान आनी मनान असली मागणी आमी देवा मुखार उबारुया.
तुजेर पातयेवन आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. तूं दोयन आयक आनी आयकोन घे आनी तुजो पूत दोयाळ आनी मोवाळ जालो तशींच आमी जावं भोगसोण्याचे दूत जायशे कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C22 पेज नंबर 37 माफी मागता शांती दिता. Baboynico ragdolasai ibitorit nabagtoka angas dovor tuchidana poili shanti korung tovos mafi magda Shanti Dita Deva Pelia Mogar Vingo Moshivopni Gorung Keda Mafi Magda Shanti Dita Deva Pelia Mogar Vingo Moshivopni Gorung Keda. म्हज्या भावान भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदिता देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अशोक विनाशी स्वयंभाक तुवें तुजे अगणीक पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवून आम्हा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्याकूच करची, मनशान ओगडायलेली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं खूद मनशां परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देदूतांचो सगलो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरकार. ताचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करस तूं पवित्र,
तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची त्याच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनचें पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तुझ्या घोरसा आनी पुनर्जीवन बोर्डा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काळ सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा सिम्या आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तेच्या पोती बागीवन झुजे बागीवन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन स्वर पातकांतली चटय आनी सर आखंडांतली वाटाय कित्याक राजमुखी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी चूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शिडेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D22 पेज नंबर 59 जिओनू जिओनू.
परमेश्वरा सगळीं तुजी नवलां हांव वर्णितां, तुजी निती संतोशी जाता, आनंदान मरगोडटा, तुज्या नांवाच्या मनाक स्तोत्रां गायता. प्रार्थोया. विश्वासी देवा, आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां भासयताय. ही तुजी भासावणी वेगळी शाती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. पयलीं सुवातेर फादर शॉन डिसिल्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें हें मीस आनी प्रवचन केलेलें आसा. आमची मनां जेजूचेर थंय आयिल्लीं आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव दिल्फिम आनी अलेक्झांडर सकाळीं सावन वावरीत आसतात. तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. पूण हेरांय आमची वांगडी जीं आमचे बरोबर वावुरता ती तुमकां दिसती पडना, पूण सगळो गोत्ती आसात हांगसर, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो खोय स्टिशा आनी ताचे सेलेस्टियल वॉयसीस तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. ती दिसा दिसपट्टे म्हण तूं दर मिसाक सकाळच्या ती वाजयतात, तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. मिडियाचो वावर दया कोत्ता, ताका हांवें देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्या जाणांक, कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर येतात. त्या भायर हांगसरूच तुमी न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान वांटो घेतात. तितल्यांकूय आमी दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासून आमी मागता, तुमी आमचे पासून मागतात म्हणून तुमकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आयताराची 3 सकाळची आसतात. 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन आनी 7 मीस आमचे भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान ह्या रस्त्या वयल्यान गेली म्हणटच गांधी सर्कल आसा, मातशी फुडें गेली पेट्रोल पंप आसा, ताचे फुडें वचत तर आदली सांत पॉल कॉलेज आसलेली. थंयसर आतां फकत एकूच आर्च असो आसा आनी मातशें भितर पळयशात जाल्यार सुपुल्लें कपेल आसा. खूब लोक थंयसर भावार्थान येतात. आतां वाडत आसात संख्या. आमी थंयसर मीस घेता, पूण 9 वरांचेर तियर्स घेता, पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तियर्स. त्या उपरांत मातसो थोडो नियाळ पवित्र देवाच्या उतराचेर आनी मागीर 10 मागीर मीस येता. पूण लोक खूब येता आदी फुडेंच. म्हणटच आमी मातशी थंयसर बंदोबस्तूय केलेली आसा. मोटरां सगळीं येतात आनी तो जागो आडायतात. मातशें ट्राफीक पुलिसांक सांगलां मातशें येयात आनी थंयसर वेवस्थीत सगळें करात म्हणून. बाकीचे सगळे प्रोग्राम आमी आतां थंयसर करूंक सोदता, कित्याक लोकांक मातशी अडचण जाता. ताका लागून आतां आमी थंयसर बरें करूंक सोदता. आतां रोखडेंच म्हण तूं फुडल्या सुमारान कुरपेची नोयनां स्टार्ट जातलीं. भाग्यवन फ्रांसिसाक 2 नोयनां आसात. पयलें नोव्हेंबराचे 24 2 तारखेर मागीर फेस्त आसता. हे आनी हिंचुल्लें आयलें तर 2 नोयनां कित्याक भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान मार्चेलो मास्ट्रेली हो एक भुरगो पाद्री आमचो इतालियाचो, नापोली म्हणटा त्या गांवांतलो, अशीच सिगोर जाचलेली कॉलेजीची. तो थंयसर मातशें सगळें थापटीप कोत्तालो, सुपरविजन कोत्तालो. हातोडी थोयाच्या हातांतली सुटली आनी वयतान ती ताचे तकलेर पडली. तो सकयल आसलेलो. आतां तुमी जाणा हातोडी पडली तर कितें जातलें पळय तें निर्णवलो. आनी बेशुद्धीन तो केन्ना केन्नाय थोडी मागणी म्हणटालो. सगळ्यान ताचे पासून मागताले. डिसेंबराचे 11 नको 12 ही घडणी घडली. 4 तारखेर मोडटा म्हणून सोंतेसांव लायले. सोंतेसांव लायना फुडेंच ताका सायब दिसती पडलो. एका यात्रेक करू ओ रोमारीन बेश्टी वस्त्रां घालून दाणो घेवन ताका दिसती पडलो आनी म्हणूंक लागलो, तूं आतां मरचो नाय. 2 वर्सांनी तूं मारतीर
जपानाक जातलोय आनी तिसरें ताणें सांगलें कुरपेची नोयनां स्टार्ट कर म्हणटच चवथ येतान 12वेर पर्यंत ही नोयनां स्टार्ट केल्लीं आसा कित्याक 12वेर ताका 7 पोंड मेळ्ळे मार्चाचे 12वेर 1622 वर्सा तर मागीर आमी हे घडणी घडली ती 1634 वर्सां म्हणटच हे मागीर नोयन स्टार्ट जालें फादर जॉर्ज डसा हांगसर आसलेलो 1964 वर्सा ताची बदली हांगसर जाली तो बेलगांव वावुरतालो सो तो हांगसर आयलो रेड तोर कसो आनी त्या वर्सा एक्सपोज जावं आसलेलें त्या वर्सा इतलो लोक आयलो आनी ते मेरेन सावन ते म्हणून हितून 10 वर्सांनी एक्सपोज जावं स्टार्ट जालें पूण ताणें हे कुरपेचें नोयनूय स्टार्ट केलें आतां खूब लोक येतात ह्या नोयनाक म्हणटच नोयनाची मांडावळ अशी आसतली चवथेथान 12वेर मिसां 6, 7, 8 सकाळची आयतारा दीस 9:15 आनी निमाणे दिसा 12वेर 9:15 मीस व्हडलें मीस जातलें तें आमचे भाशेन पूण इंग्लीश भाशेन हे 9:15 मीस आयताराचें जातलें सांजेच्या आदेसाक 2 मिसां आसात 4:30 आनी 6 4:30 मीस आमचे भाशेन 6 मीस इंग्लीश भाशेन ह्या दोनूय मिसांक मातशें व्हडलें प्रवचन आसतलें चड व्हडलें न्हय मातशें थोडें आनीक सुटावे तुमकां थोड्या मुद्द्यांचेर बादरलेले आसतले म्हणटच आमचे गोंयांत पळय जेजुईट पाद्री आसा तांकां सगळ्या जाणांक आपयले आमी आनी ते तुमकां मीस भेटयतले बाकीची ज्यो मांडवळ आसा ती तुमकां मागीर सांगता पूण हें मनांत दवरात की चवथेर आमी स्टार्ट करता न्हय 5 वेर सिजाचो बुधवार गोबराचो बुधवार आमी सगळ्या मिसांक गोबर लायतल्यान आनी मागणी करतल्या सोयेर मीस सायबाच्या कपेलान जातले 9 ते 10 आनी मागीर 12 पर्यंत म्हणून ते मनांत दवरात आनी सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्वपुजता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार भाग्यान फ्रांसीस शावेराक मागणी सगळीं बराबर म्हणया भाग्यान फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काडी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सरवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय ह्या पावसांत बापान तुका सरकार मेळून पडलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या दैन्या खातीर आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती तेजाची पाव म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा आमेन शेवटाक आमी गीत घेवया F23 पेज नंबर 96 वचूया Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. White Cordolia, Oxoya, Dusmana.